भाटांचेर दुष्काळ पडला। उदक वेळाच्या वेळार येनाशिल्ल्यान सगळी भाटां सुकली। वाळपय शिंपणावळ विभागाचे पंप ऑपरेटर व्यवस्थित काम करिनात, देखून उदकाचो उणाव सोदचो पडटा असो आरोप शेतकाऱ्यांनी केला। एके वाटेन रानटी जनावरां त्रास करता जाल्यार दुसऱ्या वाटेन शेतकारांक उदकाचो उणाव सोदचो पडटा। देखून थळाव्यांनी वाळपय शिंपणावळ विभागाच्या अभियंत्याक घेराव घातलो। बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन अभियंत्यान ह्या वेळार दिलें। 10-15 वर्सांले स्किमीचे पाणी घेता, पूण आतां सरांचे ह्या वर्साचे तुमकां सांगता अजून का पयरो आमकां पावना। कालच पावला पयलो तांकां 4 का 5 तारखेक तरी पावला आतां पयरो, आनी हे आमकां सतयता आयज पाणी ना फाल्यां ना आनी पूण आमी काय करपा शेतकऱ्यांनी जे फुडें कश्ट करपाचें काय ना ही परिस्थिती येयल्ली। पूण आमी आयज ऑफिसान येयल्लेले आसा आनी तेज्या ठाणे पंचायत पडटा आमकां। ठाणे पंचायती अंडर मी येयल्लो आमी सगळे 10-15 लोक येयल्लेले आहा तेन्ना आनी तशें जास्ती म्हयन्याक कितले अजून सादारण चालू केलेले जानेवारी 4 तारीख केला म्हणटा चालू, ते म्हाका खबर ना केन्ना केलं आनी काय ते। पूण पयलो येयला आतां म्हाका काल 6 तारखेक येयल्लो आहा 4 तारीख, त्या उपरांत अजून काय पाणी येवना। म्हयन्याक कितलो पयरो येवंक जाय तुमकां? म्हयन्याक सरांचे 4 तरी पयरे येवकच जाय, 4 नाल्यार 3 तरी पयरे येवकच जाय। आनी ह्या म्हयन्याक कितले पयरे येयले? अजून एकय ना, एकच येयला फर्स्ट पयलो येयला। आमचे ऑपरेटर आहा ते सारके आमकां पाणी येयना, म्हणजे अशें आतां आमकां पाणी वचून गेल्या वर्सा एक 3-4 फावटी म्हयन्याक पाणी गावतालें। हे फावटी अजून जानेवारीत आमकां एकदां 5 तारखेक पाणी सोडलेलें, अजून पाणी येवना। आनी ऑपरेटर सांगूंक गेल्या म्हणटा हे लायनीक पाणी चालू आहा ते लायनीक पाणी वेले मोटर एकच स्टार्ट मारता। पयलीं 2-3 मोटर आसताले, आतां एकच मोटर, तो बी सारको पाणी ना। आनी सारके लोकांची आमची उत्पन्न केलेली काबार जाले। कितलीशीं घरां आसा तुमच्या गांवांत? ते सादारण 40 घरां। सगळे सुपारी आनी कितें अशी? सुपारी काजू आहा लोकांची, माडी लायल्या, परत कवाथे गाया केळी। आनी खंयचे पाणी खंयचे दिता तुमकां? आमकां बंधाऱ्याचें पाणी। बंडाऱ्याचे? हो, साहेबान आतां आमकां सांगलें मोटर आनी एक बस येता आनी पाणी सारकें रेग्युलर सोदपाक लायता म्हणून सांगलें। खंयच्याच सरकारी ऑफिसराचेर कंट्रोल ना, खंयचोच सरकारी ऑफिसर व्यवस्थीत ती स्कीम चलतली हेजेर लक्ष दिल्लें ना। जेन्ना स्कीम ही आमी तांकां दर वर्सा सांगता की तुमचे ऑक्टोबर म्हयन्यान तुमची स्कीम ही रेडी जाल्ली जाय, नोव्हेंबरान पयलो आमकां मेळोंक जाय, हें दर वर्सा आमी सांगत येयला। पण हे खंयच्याच वर्सा अशें जायना की डिसेंबर उजवाडाना, अशें केन्नाच जायना। डिसेंबर उजवाडान डिसेंबराच्या उपरांत तेंचे स्किमी सुरू जाता। आयज आतां पयलो पळय, जेन्ना एक खंयचें झाड लायतलो, झाड जे कोण लायता न्हू ताकाच खबर आहा झाडाची काय किंमत ती। आमी जे वाडोवन दवरला ते आमच्या पुरापणां खातीर दवरलेले आसा, आमच्या बापायन दवरले आनी तेजे फुडें आमची आहे। पण जेन्ना ताका झाडाक पाणीच ना जाल्यार तें झाड जगतलें कशें, उत्पन्न काय दितलें? जेन्ना आमी म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर देश अशें जर म्हणटा जाय जाल्यार मूलभूत शेतकऱ्या कडेन हें सरकारान लक्ष दिवचें ही काळाची गरज आहा, तरच हो शेतकरी हो स्वावलंबी जातलो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।